हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाढपाची शक्यताय उक्तायल्या। 2 ते 4 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाढपाची शक्यताय आसा। तसेच 4 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37°C उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायल्या। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला। आज गोय हवामान खात्यान 3 दिसांचो गरमेक लागून येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा। 2 मार्च, 3 मार्च आणि 4 मार्च हे 3 दीस गरमेक लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा। सो हे 3 दीस भायर गरमी खूप आसतली आणि तेका लागून खूप जाणट्यांनी किंवा भुरग्यांनी म्हणत भायर भोंवतना काळजी घेवची पडटली आणि त्याच बरोबर उदक पिवप हे भरपूर जावपाक जाय, जेणे करून आरोग्य जे आसा ते बरे उरतले। आणि हे जे 3 दीस आसात हे 3 दीस खास करून असे जे जाणटे जे लोक आसात तेणी सुद्धा आपली काळजी घेवपाक जाय। जाल्यार हवामान खात्यांतल्यान आज ही अपडेट येयल्ली आसा। 3 दिसांक लागून येल्लो अलर्ट गरमेक लागून दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।